नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव सुमेधा कुंकळकर। आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपली पळयत आयच्यो हेडलायन्स। कोमुनिदाद कायद्यात जातलो बदल वेगळ्या कारणां खातीर करपाक येवचो ना। कोमुनिदाद जमनीचो वापर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पेन्शना विशीं मंत्रिमंडळ बसकेत महत्वाचो निर्णय। सांतिस्तेव अपघाता उपरांत गायब जाल्ल्या बासुदेव भंडारीचो परतून सोद सुरू। पोरणे गोंय पुलीस आनी नौदळाचे पथक घेता बासुदेवाचो सोद। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत वेवस्थीत नियोजन नाशिल्ल्यान जालो बोवाळ। सुरक्षा रक्षकांनी परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपाचो केलो यत्न। मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या विशयाचेर दिवचें लक्ष, प्रभव नायकाचें म्हणणें। राज्यांत फकत 20% लोकूच पाळटात शांतता। लोकांनी सकारात्मक विचार करप्यांचो आंकडो वाडपाची आसा गरज। सभापती रमेश तवडकाराचें म्हणणें। शेल्पे मलपण सत्तरी वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचेर वाळपय पुलिसांनी घाली धाड। जेसीबी ट्रक जनरेटर धरून सुमार 25 लाख रुपयांची माकना केली जप्त। खंडेपार मुड्डे झाडाचो खानो आंगार पडिल्ल्यान एकल्याक आयलें मरण। पुलिसांनी घडणूक सुवातेर वचून केलो पंचनामो। पोस्टमॉर्टम केले उपरांत कुटुंबाच्या सुवादीन केली कूड। आता पळयात खबरो विस्तारान। ह्यान फुडें कोमुनिदाद जागेचो वापर वेगळ्या कारणां खातीर करपाक मेळचो ना। ज्या कारणां खातीर ही जमीन दिल्ली त्याच कारणां खातीर ती वापरप सक्तीचें करतले। हे खातीर कोमुनिदाद कायद्यात रोखडोच बदल करतले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत सांगले। कोमुनिदाद जमनीचो वापर आता वेगळ्या कारणां खातीर करपाक येवचो ना। ते खातीर कोमुनिदाद कायद्यात रोखडोच बदल करतले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। कोमुनिदादीच्या एक्टात आमी एक अमेंडमेंट हाडटा, ऑर्डिनन्स पास करून की लँड यूज चेंज करपाक मेळचो ना। ज्या लँड युजा खातीर कोमुनिदादीन लँड दिल्या ताज्याच खातीर ती लँड जी आहा पळय ती यूज करपाक मेळटली। फॉर एग्जाम्पल घर बांदपाक दिल्या जाल्यार घर बांदपाक, एड्युकेशना खातीर दिल्या जाल्यार एड्युकेशना खातीर, इंडस्ट्री खातीर दिल्या जाल्यार इंडस्ट्री खातीर, आनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर दिल्या जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर। देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल 31A बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा। गोंय सरकारान युनिफायड पेन्शन येवजण लागू केल्या। सरकारी कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया वा पगाराच्या 50% पेन्शन मेळटली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आयच्या कॅबिनेटान इन प्रिंसिपल अप्रुवल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द युनिफायड पेन्शन स्कीम UPS इन द स्टेट ऑफ गोवा। ह्या स्किमीत आमी खास करून the employees who have the adequate services will get the assured pension at least 50% of the last 12 months average salary as a pension. Minimum pension is rupees 10,000 per month will be given to those who have at least 10-year services. Family pension to the spouse will be given at the rate of 60% of the pension. DNS relief and everything. Government of India तो circular 1 एप्रिलच्यान येतलो, त्याच्या पयलीं सेम येयल्या उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय बी तांच्या खातीर खरें इम्प्लिमेंट करता। गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या खातीर म्हणजे जी युनिफायड पेन्शन स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात घेतलेलो डिसिजन आज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो इम्प्लिमेंट करता। आयच्या कॅबिनेटात तो पास केलो। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यां खातीर आशिल्ली येवजण मातशी बदलल्या। ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या घरात एकूय सरकारी नोकर ना तांकां आतां सरकारी नोकरेंत प्राधान्य दितले, अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। स्कीम फॉर प्रोवायडिंग द एम्प्लॉयमेंट इन अ गव्हर्मेंट टू द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर स्कीम मातशी ट्वीक केल्या, कारण एकेच फॅमिलींतल्या 3 जाणांक वांगडा जॉब मेळपाक लागलेले। फक्त 30 जाण उरल्या ज्याच्या फॅमिलींत एकूय जॉब मेळोंक ना ताका पयली प्रायोरिटी आनी उरलेल्यांक मागीर, म्हणून तशी ती 6 म्हयन्या भितरूच सोंपतली। पण स्किमीन मातसो हें केल्ल्या कारणान कॅबिनेटाक हाडलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। माशेलांतल्या सांतिस्तेव अपघाता उपरांत गायब जाल्ल्या बासुदेव भंडारीचो परतून सोद सुरू केला। पोरणे गोंय पुलीस तशेंच नौदळाच्या पथकान ड्रोनाच्या मजतीन बासुदेवाची कार बुडलेल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्याच्या आशिकुशीकच्या वाठारांत ताचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या। 31 ऑगस्टाक माशेलांतल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्यात जाल्ल्या उपरांत आतां बासुदेव गायब आसा। माशेलांतल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्यार 31 ऑगस्टाक जाल्ल्या अपघातात एक गाडी उदकान गेल्ली। ह्या अपघातात गाडयेंत आशिल्ली चली वाटावली, मात हे चलये वांगडा आशिल्लो ताचो वांगडी
वासुदेव भंडारी सापडूंक नाशिल्लो. सांत इस्तेव अपघाताक 1 म्हयनो जालो तरी वासुदेव मात सापडूंक नाशिल्लो. आतां एका म्हयन्या उपरांत पोरणे गोंय पुलीस तशेंच नौदळाच्या पथकान ड्रोनाच्या मजतीन ताचो सोद सुरू केला. सध्या मी असा टोल्टो सांतिस्तेव म्हणजेच रामाची तार ह्या वाठारांत ज्या जाग्यार फाटल्या 31 ऑगस्टाक हांगा एक दुर्दैवी घडणूक घडली. वसुदेव भंडारी हो कलकत्त्याचो एकटो मनीस आपल्या फ्रेंडा सयत हांगा कारीन वतालो तेंच्या फाटल्यान आनी एक कार तेंचो पाठलाग करपाक लागली आनी त्या उपरांत हांगा ह्या फेरी धक्क्याचो अंदाज न आयिल्ल्या कारणान तो थेट उदकान गेलो. फाटलो म्हयनोभर पुलीस ताचो सोद घेताले, मदीं सोद मोहीम थांबयल्ली, पूण आतां नव्यान परत एका म्हयन्या उपरांत परत आतां ओल्ड गोवा पुलीस, फायर फोर्स तशेंच नौदलाच्या सहाय्यान हांगा म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता हांगा नौदलाचे पाणबुडे आयिल्ले आसा, ओल्ड गोवा पुलीसूय वांगडा आसा, फायर फोर्सूय आसा. ते ड्रोनाच्या सहाय्यान खोल उदकान वचोन त्या वसुदेव भंडारी हाचो शोध घेवपाचें काम सकाळच्यान चालू जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सांतिस्तेव टोल्टो हांगच्यान शेखर नायक. सोमारा दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत बरोच बोवाळ जालो. ह्या हॉस्पिटलांत व्यवस्थीत नियोजन नाशिल्ल्यान दुयेंतींची तपासणी खातीर गर्दी जाली. उपरांत सुरक्षा रक्षकांनी परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. सकाळी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक मातसो बोवाळ जालो. कारण म्हणजे जे पेशंट हांगा आयिल्ले चॅकअपाक लागून तांकां मातशी गर्दी जाली. मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे एक तांकां फॉर्म भरपाक मातसो टायम जावपाक लागलो, ताका लागून बोवाळ जालो. ताजे नंतर रोखडेच स्टाफान इंटरव्यून करून PROन इंटरव्यून करून हो जो बोवाळ जाल्लो तांकां सोल्युशन काडलें, ताका सोडवणी केली. सकाळी एकदम 1,200 लोक सुमार हांगा आयिल्ले, ताका लागून मातशी गडबड जाली अशें PROन सांगिल्लें आसा. आतां सगळे जाग्यार पडला अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंयांत शांतता राखपाचें काम फकत 20% लोक करतात, मात ही दर एकल्या गोंयकाराची जापसालदारकी जावन आसा. सकारात्मक विचार करप्यांचो आंकडो वाडपाची गरज आसा अशें स्पश्ट मत सभापती रमेश तवडकर हांणी उक्तायलें. काणकोणा जुलूस विशयाचेर जाल्ल्या वादाच्या फाटभुंयेर तो उलयतालो. देशभरांत जगभरांत जे सिच्युएशन जे आसा न्ही, आमी जे इन्सिडंट आमी पळयतात, म्हणजे आमी सगळ्यांनीच जे जगभरांतली शांतता, देशभरांतली शांतता लावपाची, सांबाळपाची गरज आसा. आनी कोण तें डिस्ट्रक्टीव करता, कोण कितें करता आसतना हे सगळें भान दवरून जे आसा न्ही, आतां लोकशाय जी आसा न्ही, म्हणजे आमी आमची प्रगती करपाची गरज आसा. की नासत जर तशें जे बेश्टेच लोक जे एक्सायटेड जावपाक शकले, विघटन शक्ती ज्यो आसा त्यो म्हणजे हांव केन्ना ताजें डिस्क्रिप्शन बरें करता. म्हणजे सादारणचे 20% लोक आसा न्ही समाजाच्या सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान उपयोगाक पडटा. बाकी 80% लोकां जे आसा तांकां पळयल्या की स्थितप्रज्ञ आसता, मागीर 50% लोक ताका कांय पडलेलो. आनी सादारणचे 15% लोक आसा न्ही डिस्ट्रक्टीव आसा मायंड, आनी 15% लोक आसा न्ही ते फक्त लोकांचे चिकलपी करपाचे. त्यामुळे बऱ्या लोकांची संख्या वाडपाक जाय आनी त्यामुळे दिसांची 30 जावपाक जाय, दिसांची 40 जावपाक शक्य जाय. समाजांत शांतता आसपाक जाय आनी त्यामुळे ताजे परिणाम जे आसा न्ही आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. शेल्पे मलपण सत्तरी वाठारांत सुरू आशिल्ले बेकायदेशीर चिरेखणेचेर वाळपय पुलिसांनी धाड घाली. हे धाडीत वाळपय पुलिशेन JCB ट्रक जनरेटर धरून सुमार 25 लाख रुपयांची माखणां जप्त केली. शेल्पे मलपण सत्तरी वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचेर घातिल्ल्या धाडी संदर्भात वाळपयचो पुलीस निरीक्षक उलोवपाक तयार ना. ह्या प्रकरणाचेर तो कित्याक उलोवपाक तयार ना तें मात कळपाक मार्ग ना. नमस्कार. सत्तरीन बेकायदेशीर चिरेखाणीचो प्रश्न ह्यो परत उद्भवलेलो आसा आनी तेतूनच वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत 2 बेकायदेशीर चिरेखाणीचेर जी मशिनरी चलता ही जप्त केलेली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की वाळपे पोलिसांक 2 बेकायदेशीर चिरेखाण चलता हाजी म्हायती मेळ्ळ्या नंतर वाळपे पोलिसांनी आयतारा 29 सप्टेंबराक सांजे वरांचेर दोनी जाग्याचेर वचून धाड घातली आनी ह्या वेळार जी मशिनरी चिरे काडपाक सुरू आसली ही तेंच्यांनी जप्त केलेली आसा. तितून मलपण आनी गवाणे सत्तरी ह्या गांवाचो समावेश आसून दोनी बेकायदेशीर चलताली. हेतून गवाणे सत्तरी आनी मलपण सत्तरी हांगासर ट्रक, JCB, जनरेटर तशी इतर मशिनरी आसा ही तेंच्यांनी जप्त केलेली आसा आनी एकूण 35 ते 25 लाख रुपयाची हे मशिनरीचे प्रायज आसा अशें कळटा. ह्या वेळार गवाणे सत्तरी हांगासर जे चिरेखाण बेकायदेशीर चलताली तेतून चिराग दिन बेग रावपी सय्यदनगर वाळपे हाचो समावेश आसा आनी मलपण सत्तरी हांगासर जी बेकायदेशीर चिरेखाण चलताली तेतून
वाळपे नुवा कॉलनी हांगातलो नासीर हुसेन जमादार ह्या व्यक्तीचो समावेश आसा अशें कळटा. वाळपे पोलिसांनी दोगांक चवकशी खातीर ताब्यात घेतलेली अशी म्हायती आसा. मात आजुनी वाळपे पोलिसांनी आमकां आजुनी फुडली तो तपास खंयच्या वण्याचेर चलता हेची म्हायती आजुनी आमकां मेळिल्ली ना. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांबळे. खांडेपार मुर्डी वाठारांत आयतारा सकाळी झाड कातरतना आंगार खांदो पडून थळावो प्रकाश गावडे वय 55 हाका मरण आयलें. फोंडे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. उपरांत कुडीचो पोस्टमॉर्टम करून कूड फॅमिलीच्या सुवादीन केली. पळयात पुराय बातमी. खांडेपार मोड्डी वाठारांतल्या प्रकाश गावडे हाचेर झाड कापतना आंगार खांदो पडपाची घडणूक घडली. उपरांत ताका गंभीर अवस्थेत उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो, पूण थंयच्या दोतोरांनी ताका घडणूक थळारूच मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. फोंड्या पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. गोमेकोत पोस्टमॉर्टमाची तपासणी करून कूड कुटुंबाच्या सुवादीन केली. काल हांगा कितें इन्सिडंट घडलो? काल सकाळी सव्वा णव सुमार झाड कापपाक गेल्ले पळय ते झाड मारून ओडटाले, दोरीन ओडटाले तेन्ना ते ओडले तेंच्यांनी आनी ते पडटा आसतना ते बाकीचे दोळे आशिल्ले पळय ते सायडीक सरले आनी हो मातसो तो दोरयेक थंय घुसपटलो आनी तो उरलो तो आनी ताका तो मागीर फानो लागलो आनी तो पडलो थंय. नांव कितें तेजें? प्रकाश गावडे. प्रकाश गावडे. आणि नंतर मागीर ताका तुमी हॉस्पिटलांत व्हरलो? हांवें फर्स्ट एड केली आमी. म्हणजे पंपींग बी केलें ताका हांवें, पूण रिस्पॉन्स हांवें रोखडो 108 आपयली. 108 गाडयेक हांवें ताका रोखडो. ओके. पूण तो वाचलो ना? पूण तो वाचलो. ओके. आनी तेच्या घरा कडेन कोण कोण आसता? ताच्या घरा कडेन तेजी बायल आसा. तेजी बायल आसा आनी एक चलो आसा. ओके. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव रामदास गावडे. रामदास गावडे. सध्या मी आसा मुर्डी खांडेपार हांगा, जंय काल एक इन्सिडंट घडलो. एक प्रकाश गावडे नांवाचो एक हांगसरलो थळावत मनीस जो रामदास गावडे हाच्या कुळागरान हांगा काम करताले. दोग जाण एक सानाड्याचें झाड मारता आसतना झाड जेन्ना ओडटाले तेन्ना दोरयेक कितें तरी पांय घुसपून तो एकटोच उरलो. बाकीचे दोग जाण आशिल्ले ते कुशीक सरले आनी तो सानाड्याचो बरो लांब सानाडो आसा तेजो खांदो तेज्या हड्ड्याक आपटलो आनी ताका मरण आयलें. बेगोबेग ताका उपचारा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो 108च्या आदारान, पूण थंयच्या दोतोरांनी ताका मृत घोशीत केलो. सद्या प्रकाशाची बॉडी कालूच सांजवेळार पोस्टमॉर्टम करून त्याच्या घरच्यांचे सुवादीन केले. तेजेर निमणे संस्कारूय जाल्ले आसा. पुलीस तपास चालू आसा हे घडणुकेचो. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान शेखर नायक. आयतारा राती मांडवी पुलाचेर अचकीत वॅगनर गाडयेन पेट घेतलो. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच जिवीत हानी जावना, मात नेमको हो उजो कसो आनी कित्याक लागलो तें मात स्पश्ट जावना. पणजे तशेंच पर्वरी उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार येवन रोखडोच उजो नियंत्रणात हाडलो. मात ह्या घडणुकेत गाडयेचे बरेच लुकसाण जाले. काल रातचो 10 वरांचेर सुमार पणजेचो मांडवी ब्रिज आसा त्या ब्रिजाचेर एक गाडी पर्वरी सायडीन वयताली आनी ते गाडयेन एक फॅमिली आशिल्ली, आवय बापूय आनी चली आशिल्ली. ही गाडी चलता चलता हे गाडयेक उजो लागलो आनी उजो कसो लागलो तो तांकां कळना. मागीर उजो पेट्टा तो पळोवन ती फॅमिली गाडयेंतल्यान देंवली आनी फायर स्टेशनाक तेणी कॉल केलो आनी फायर स्टेशनाक जेन्ना तेणी कॉल केलो तेन्ना ती गाडी पुलार आशिल्ली कारणान दोनी सायडीचे पणजे सायड आनी पर्वरी सायड दोनी सायडीचे फायर ब्रिगेड ते पावली आनी ते पावता म्हटल्यार ते थंय गाडयेक ते वाचोवंक शकले ना. म्हणजे गाडी ऑलरेडी जळिल्ली आशिल्ली आनी लुकसाण अशें गाडयेचे फूल जाल्ले आशिल्ले. सो हितून भितर फॅमिली सेफ उरली ही बरी गजाल. आनीक जी गाडी आशिल्ली ती गाडी तितली अशी वाचोवंक शकली ना. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या न्यू वाडो वाठादेव वाठारांत पिवपाच्या उदकाची गंभीर समस्या निर्माण जाल्या. फाटल्या 3 दिसांच्यान घरांतले नळ सुके पडल्यात. ताका लागून थळाव्या लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात. नळ सुके पडिल्ल्यान न्यू वाडावयल्या लोकांक खासा करून बायलांक उदका खातीर तळटळे काडचे पडटात. उदका खातीर बांयांचेर वतले म्हळ्यार बायो लेगीत ना. ताका लागून लोकांक उदका खातीर वणवण करची पडटा. सध्या कांय जाण दुचाकी वयल्यान उदक हाडटात. शेनवारा सांजेच्यान ही समस्या निर्माण जाल्या अशी म्हायती लोकांनी दिल्या. PWDच्या उदका पुरवण विभागान मजगतीन पायपलायनीचे दुरुस्ती काम हातात घेतला. आता केन्ना एखाद्याचे नळ घसघसता ताचे कडेन लोकांची नदर लागल्या. शनिवार शाम से. शनिवार शाम. कल भी नहीं था? कल भी नहीं था. आज भी नहीं सुबह? आज भी नहीं. अभी पानी तुम किधर से लाता है? मंदिर चला है.
मंदिर से या मंदिर के पास वो नदी है उधर से? मंदिर टोटी लगा हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ। उधर से लाया है, नदी में से भी भर के कल और लाया फिर है। कपड़े भी उधर धोते हैं? नहीं, कपड़ा धोने को नहीं मिलता, सारे भर के लाएंगे तब इधर धोएंगे। मंदिर उधर लेकिन कल इधर वो वाटर टैंकर से पानी बर्तन वर्तन सफा करने के लिए मंदिर से और पीने के लिए जो उधर से अपना करते नदी से। लेकिन इधर वाटर टैंकर नहीं आता है? नहीं, उधर आया था कल, इधर नहीं आया, हाँ, तुमको पानी नहीं दिया? नहीं मिला। हाँ, वो अभी तुम 8 दिन से लाता है? हाँ, शनिवार से नहीं आ रहा है। शनिवार से बंद है? अभी पानी कैसे किधर से लाता है तुम लोग? किधर से लेके आता हूँ, और टैंकर नहीं आता है? और नहीं आया, लेकिन कल आया था ना? मुझे पता नहीं है, मैं नहीं रखा, मैं काम करने गया था, रात को आया। हाँ, लेकिन 2 दिन पानी नहीं है, टैप को पानी नहीं, तुम्हारी हालत एकदम बुरी रहे। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंड्या निरंकाल वाठारांत कातकरी समाजान आपल्या समाजातलो स्वतंत्र सैनीक हुतात्मा नाग्या म्हादू कातकरी हाचो 94वो स्मृती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. कातकरी समाजाच्या शिक्षणीक उदरगती खातीर वावुरपी सेवेंदन केंद्र हांचे जोड पालवान आयतारा कातकरी वसणुकेंत ही कार्यावळ जाल्ली. नागे कातकरीचा आम्ही एक साजरं केल्लो आसा. त्या निमतान आम्ही जेवण पाणी सगळें केल्लें आसा. आमचे सरपंच टिचर आमचे सर बी असे खूब जाण येयल्ले आसा. भुरगीं येयल्ले आसा. म्हटल्यार भायल्यान लोक असे खूब लोक भायल्यान गांवचे लोक येयल्ले आसा. म्हटल्यार साखळे बिचोले अशे तेवटेन. म्हटल्यार जेवण आमचे ल्हान भुरगे आसा आनी तेंचे पण भुरगे कोयेचे ते भुरगे सगळे एक जावन सगळे जेवपाक म्हटल्यार सगळे एकदांच जेवपाक बसलेले आसा. आज आम्ही हांगासर कातकरी समाज निरंकाल व संवेदन केंद्रातर्फे स्मृती दिन साजरो केलो हुतात्मा नाग्या म्हादू कातकरी हाचो. हुतात्मा नागा म्हादू कातकरी हो 25 सप्टेंबराक चिरनार सत्याग्रहान शहीद जाल्लो. ह्या नाग्या म्हादू कातकरीचो स्मृती दिन गेली 8 वर्सां पासून कातकरी लोकांक घेवन संवेदन केंद्र साजरो करीत आसा. आणि ह्या कार्यक्रमा खातीर आमच्या मदेन आयज बिचोले सत्तरी ह्या भागातली बरीचशी भुरगीं सहवाटी जाल्ली आसा. आणि आज सहभोजनाचो आमी कातकरी लोकां वांगडा जेवणाचो कार्यक्रम ह्या निमित्तान केल्लो आसा. दिवाडेच्या गोलाती नावेलीची ग्रामसभा इको टुरिझम प्रकल्पावयल्यान बरीच तापली. थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो. तशेंच ह्या प्रकल्पा आड थारावूय पास केलो. खंयचे परिस्थितीन तो प्रकल्प येवपाक दिवचे नात अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. दिवाडे जुंव्यार 1980 वर्सा सरकारान 7,000 चौखण मीटर जमीन ताब्यात घेतिल्ली. कितलीशीच वर्सां जाली ही जमीन वापरविणे पडून आशिल्ली. आता खंय हे जमनीचेर इको टुरिझम प्रकल्प येवपाचो आसा अशें लोकांच्या कानार पडला. ह्या प्रकल्पाक लागून दिवाडे जुंव्याचे अस्तित्व धोक्यात येतले असो भंय लोकांक पडला. ह्या प्रकल्पाआड पंचायतीन लोकांची बाजू उखलून धरीत ह्या प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतल्या. लोकांक हो प्रकल्प नाका जाल्यार पंचायतीक हो प्रकल्प नाका अशें सरपंच मारियो पिंटो सांगता. थळाव्या लोकांक विश्वासान घेयनासतना हो प्रकल्प दिवाडे जुंव्यार हाडपाचो यत्न चल्ला अशें आदले सरपंच प्रसाद हरमलकर हांणी सांगले. ग्रामसभा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा हा पयली आमच्या विलेज पंचायत गोलती नावेलीची बॉडी एट फोर्टनायटली मिटींग रिजॉल्व केल्लें. कित्याक हो एक टुरिझम एको टुरिझम प्रोजेक्ट येता आनी तो प्रोजेक्ट येता सारको इगोर्जेक तेगून आनी सिमित्रीक तेगून आनी जस्ट 40 मिटर्स आमचे लॉर्ड गणपतीचें देवूळ आहा. आनी हे इतली हिस्टोरिकल प्लेस, द सेंक्टिटी ऑफ द होल प्लेस विल बी लॉस्ट. आय डोंट नो वॉट टुरिझम डिपार्टमेंट वॉन्ट टू डू. आमी कितें मागलेलें, आमचे कॉरस्पॉन्डंट पळय तर प्रत्येक टायम आमी टुरिजमांक सांगता तो पार्क डेवलप कर फॉर द बेनिफीट ऑफ द लोकल्स सो दॅट द चिल्ड्रन इन द इवनिंग दे कॅन गो देर, दे कॅन प्ले देर. क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर which will be for the use of the people, the locals, and don't bring such big project. The identity of the village will be lost. We will be no more. We will be foreigners in our own land. So Jiwar is a unique village, and these 7 members are committed to keep it as it is. Not an inch should be altered. And if required, we are not only ready to protest, even if we have to give our blood, we will give. Let this message go very clear.
थँक्यू व्हेरी मच. डिपार्टमेंटाकडे तुम्ही डिपार्टमेंटाकडे तुम्ही सांगलेले न्हू. डिपार्टमेंटाक आम्ही पत्र केला. आमचे कितें आसता एप्लाय नो रिप्लाय, एप्लाय नो रिप्लाय ताचो गव्हर्मेंटाचो, आनी सरकार तुमच्या दारी म्हणटात ते. व्हेरी गुड. हांव कोणाचो मिनिस्टराचो दोश करिना. हे गव्हर्मेंट ऑफिशियल पळय आहा न्ही, गव्हर्मेंट ऑफिशियल पळय आहा थोडे काम करता. हांव सगळ्यांचेर टिका करिना. दे डोंट बॉदर. IAS ऑफिसर येतात, एन्जॉय जातात, चल्ले जाल्यार लँड दिश्टी पडले दिवाडे जाल्यार घेतले. दॅट इज तांचो मुद्दो तो. तुम्ही एक म्हटलेले दिवारेन तुमचो सायलंट प्रोटेस्ट होता तो केन्ना? सायलेंट प्रोटेस्ट तांच्यांनी उलो मारला ओल्ड गोवा एक्शन हे ते 6 तारखेर 1 तारखेर सायलेंट प्रोटेस्ट एट PCP ऑफिस. आनी मागीर 6 तारखेर एक मोर्चा आसतलो ओल्ड गोवा. हो प्रोजेक्ट येता ट्युरिजमाचे प्रॉपर्टी ना आतां ही ट्युरिजमाक प्रॉपर्टी कोणें दिली? ही ट्युरिजमाक प्रॉपर्टी आमची कुंडितांनी चर्चीन आनी गांवच्या लोकांनी दिली फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल. आनी तेजेर क्लियरली मेन्शन, ताका एवॉर्ड दिला पळय तेजेर क्लियरली मेन्शन आसा दीस लँड इज बींग एवॉर्डेड टू यू फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द हिलॉक ऑफ दिवार फॉर पब्लीक यूज. सो टुडे आयज ट्युरिजम कितें करता, वयता थंयसर कन्स्ट्रक्शनाक करता. आमकां ती कन्स्ट्रक्शनां नाका. विलेज कॅनॉट टेक दॅट प्रेशर. सद्या पयलीं ही ट्युरिजमा कडेन जाता जाल्यार तेंच्यांनी पब्लीक युजाकूच ही सुवात डेव्हलप करची, म्हणजे द पार्क डेव्हलप करचो कितें फॉर वेर पब्लीक कॅन अटेंड. यू कॅनॉट get private investors over here and do commercial activities in our land. This land has been this land has been given to the tourism department for a specific purpose, and the purpose is there in the award. I really don't understand what is wrong with the tourism department and the ministry that they are taking our land, Diwar land, for the benefit of the villagers and giving to private entities. That doesn't make any sense. So we outrightly, the entire village outrightly reject this project. Reject in the sense we are opposing this project and we do not want anybody to invade our privacy or invade our park, which is for the benefit of the villagers. So project कितें आसा, कितें आता? The project, as per little knowledge that I got, ह्या प्रोजेक्टाचेर तेंच्यांनी कितें केला तो एरिया आसा पळय about 7,000 square meters of area, तेजेर ते Swiss cottages घालपाक सोदतात. Now nothing has been defined. Now what we see on the internet is each Swiss cottage can accommodate 4 rooms to 10 rooms also. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मनीसपण हो सगळ्यान बरो धर्म आनी तो तिगोवन दवरपा खातीर सगळ्यांनी रक्तदान करपाक मुखार येवपाक जाय. सगळ्यांचे रगत समान आसता, ताका धर्म लागना. क्लीन इंडिया आनी फिट इंडिया खातीर तरणाट्यांनी मुखार येवपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे जाल्ल्या एका कार्यक्रमात उलोवप केलें. क्लिनिनेस आणि फिटनेस ह्यो दोन गजाली महत्वाच्यो आसा आणि दोनूय गजाली ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींनी सुरवात केल्या. In 2014 he starts with a cleanliness campaign and now he is talking about a fitness campaign. आम्ही क्लिनिनेस जर मेंटेन करतले आसत जाल्यार हो भारत देश क्लीन उरूंक शकता आणि आम्ही फिटनेस जर मेंटेन केलो जाल्यार हो भारत देश फिट उरूंक शकता. क्लीन उरपा खातीर आणि फिट उरपा खातीर सगळी जबाबदारी इंडिव्हिज्युअल आमचेर आसा आणि विशेष करून यंग युवा तरणाट्यांचेर आसा. 18 years to 60 years, those who are fit, कसली टॅबलेट जर घेयना, डायबिटीज जर ना, ओके जाल्यार ब्लड डोनेट करपाक कोणीच मात सुद्धा म्हणजे भिवपाची गरज ना. जाती धर्म पंथ हे सगळे सायडीक कोणायच्या रगत कोणायकू लागता. म्हणजे ते हिंदूच्या रगत हिंदूकडे असो बी अर्थ ना. म्हाका मुस्लिमाचे रगत हिंदूक लागता, हिंदूचे रगत क्रिस्तावांक लागता. हे आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय. आमी पयली मनीस आसा, म्हणजे आमी जाका म्हणटा की मानवता धर्म हो सगळ्यात व्हडलो धर्म आसा. कुंकळे वाठारांत बनावट पुलिसांचो धुमाकूळ सुरू आसा. मडगांव सावन अंकोला नुस्तें घेवन वचपी टेम्पोक चिंचिणी दांडेवाडो हांगा 2 जाणांनी बनावट पुलीस जावन टेम्पोची तपासणी करता अशें सांगून टेम्पोतल्या सुमार 75,000 फारायले. कांय वेळा उपरांत टेम्पो चालकाक आपली फसवणूक जाल्ल्याचे कळटकीच मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर ताणें कागाळ नोंद केली. मडगांव पुलिसांचो तपास सुरू आसा. अकोला जाणार होतो मी. पार्टीकडनं मासोळी गाडी आमची. पैसे पण येतात देवगड म्हणजे आडवा घातले गाडी. आडवा घालून आम्ही पोलीस बोलून चेकिंग ते केले. दारू सप्लाय ते करता. मी का बोललो चेकिंग करा तुम्ही. तशी काय नाही चेकिंग केले गाडी.
डॅशबोर्डमध्ये क्लायंटचं अमाऊंट होतं, पार्टीचं अमाऊंट होतं, ते डॅशबोर्ड धरू नका म्हणून बोललो होतो. त्याने म्हणून आम्ही पैशासाठी का करत नाही, तुम्ही खालीच फक्त चावी द्यावा म्हणून सांगितलं त्यांनी. चावी दिलो, चावी दिल्यानंतर हे पैसे पुरते ठेवून चादरमध्ये घालून सीटाच्या मागं ठेवले त्यांनी. सीटाच्या मागं ठेवून झाल्यानंतर मी अनेकले साईड डोर बाहेर पोलीस होते की त्याने धमकी दिली आम्हाला, दारू पेतो, जांगा अंजावर तू ते होतो म्हणून धमकी देऊन डोरासून बाहेर काढून घेऊन गेले. रिटर्न आणि मी घाबरून तिकडनं जागा खाली करून कोळ्याम गेटाकडं मागं पंप डिझेल घालत होतो. पैसे बघताना पैसेच नव्हते. रिटर्न आणि मडगाव होता. किती लोक ते दोन लोक बाईक घेऊन बाईकचा नंबर बी काय आणि काय ड्रेस युनिफॉर्म होता त्यांचा? नाही, बिन विदाउट ड्रेस. म्हणजे त्यांनी सांगितलं पोलीस आहे. आयडेंटिटी कार्ड दाखवले, आयडेंटिटी कार्डवर पोलीसचं हे होतं, युनिफॉर्म होतं. आम्ही सर तुम्ही चेक करा बोललो. सहज घ्या, तर तुम्ही दाखवला तर आम्ही काय बोला शकत नाही ना. तुम्ही चेक करा सर, आमचं तसली का धंधे नहीं बोलून चेक केलं. अभी कितना 11 साढ़े 11 बजे तक शायद फोन आया उधर गांव पे अंकोला में, कारवार से थोड़ा आगे. उधर से फिर मेरे कजिन को और मेरे भाई को लेके आया मैं इधर पोलैम के लिए आया. पोलैम में तभी ये बोला ऐसा ऐसा हो गया है, पैसा पूरा निकाल के लिए पुलिस बोल के आए लोग और मेरे को ओवरटेक करके रुका है. उसमें बाद में 1 लाख धमकी दिया, मेरे को नीचे लिया और 1 लाख ने पैसे उठाया. और मैं वहाँ पे जगह पे स्पॉट पे चेक नहीं किया, मेरे सामने वो सीट पे रखे थे, इसके लिए मैं ध्यान नहीं गया मेरा. तो उधर डीजल डालने के वक्त पैसा लेने के टाइम में मैं देखा तो कोई पैसा नहीं था बोल के बोला. उसके बाद में हम लोग इधर स्टेशन को उसको लेके आए, गाड़ी को भी उधर से पलन से फिर से लेके कुकड़ी पुलिस स्टेशन को आए. पुलिस स्टेशन. हाँ, अभी कंप्लेन दिया? हाँ, अभी ये नहीं हुआ, FIR नहीं किया वो, लेकिन कंप्लेंट हो जाएगा अभी. क्योंकि वो कैमरा वगैरह वो कुछ गैरेज का कैमरा चालू है वो बोल रहे हैं वो लोग, तो वो फुटेज भेजेगा. उसके बाद में वो इन्फॉर्म करते उनको बोले देखेंगे. कितना पैसा लेके गए? 75,000 था सर. 7. हाँ, वो मछली वाला दूसरे का पैसा था, वो पार्टी को देना है ना, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है. आपका नाम? मेरा नाम मंजुनाथ. मंजुनाथ शिवाजी मास्टर. मेरा बहन का लड़का है नेपाळ. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.